मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स। खंयच्याच फुडाऱ्याचो जॉब स्कॅमाकडेन संबंध ना। जॉब स्कॅमाच्या तपासा खातीर SIT स्थापन करपाचो कसलोच ना विचार। केशी हाताळपाक आमी समर्थ, पत्रकार परिशद घेवन सांगले गोय पुलिसांनी। सरकार सांगता शेतात देवात, दोतोर सांगता शेतात पाय घाली नाकात। सावजुजेदी आर्यलाच्या शेतकारांची गत ना घर का ना घाट का, पळयात स्पेशल रिपोर्ट। काणकोण श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवळाकडले खोपीक उज्याच्या रेवाड्यात पुराय खोप आणि सामानाचो लासून गोबोर। पयसावला काणकोणचे फायर स्टेशन, भोगचे पडटा लोकांक। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या सरकारी जॉब स्कॅमाच्या तपासा खातीर SIT स्थापन करपाचो कसलोच विचार ना। केशी हाताळपाक आमी समर्थ आसात। खंयच्याच लिडरांचो संबंध जॉब स्कॅमाकडेन ना। DGP आलोक कुमार, दक्षिण गोय SP सुनीता सावंत आणि उत्तर गोय SP अक्षत कौशलान पत्रकार परिशदेत सांगले। लोकांचे तकलेत साबार प्रश्न निर्माण जाल्यात, देखून आमी पत्रकार परिशद घेवन प्रकरण स्पष्ट करपाचो निर्णय घेतलो, अशें सुरवेकच दक्षिण गोय SP सुनीता सावंतान सांगले। पत्रकारांनी DGP आनी दोनय SPंचेर प्रस्नांचो शिवोर केलो। गोंयांत कौदळ घातिल्ल्या घोटाळ्याच्या संदर्भात कितें व्हडली घोशणा जातली अशी अपेक्षा आसली, पूण तशें कितें जालें ना। पळयात पत्रकारांक मेळिल्लो जापो। This is happening since the year 2015. 14-15. Madam, any political connections? Absolutely till date, no political connections have come forward. Accused are just saying that they were feigning to create a sort of ambience to say that we know. Otherwise, there is no linkage of any political connections. And we are encouraging people to come forward and to give the complaints. And so the people with that confidence that has been instilled in them, that they are coming forward and they are giving the complaints. मॅडम, हे 21 अक्यूज आसानी तांचे कंप्लेंट कोणी घातल्या, तांचे अरेस्ट केला काय अक्यूजांनी आणि कोणाची नांवां घेवन मागीर अरेस्ट केले? अक्यूज जशे सांगतात तशे आमी तांचे मुखार हांचे आनी म्हाका दिले ताका दिले, दे हॅव गिवन द नेम, सो वी हॅव ब्रॉट देम। इन द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट वी हॅव रजिस्टर्ड 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. There are 6 women and there are 14 men. Another 21 accused, you said, no? There's 6 one female. She is at large. So total 7. And amount detailed? The total amount is running to 5 crores and above. Following complaints from public, North Goa Police has registered a total of 17 cases until yesterday. Of these, 5 cases have been registered in Bicholim Police Station, 4 cases have been registered in Agashi Police Station, 2 cases have been registered in Porvan Police Station, 1 case has been registered in Old Goa Police Station, and 1 case each has been registered in Mapsa and Old Valley Police Station. In these cases, until now, the North Goa Police has arrested 13 accused persons. जो बिचुलिन का केस है उसके अंदर एक हमारे कांस्टेबल का नाम आया है
or he is also named as an accused in the FIR. Following his involvement, he was immediately suspended, and necessary legal action, whatever is under the law, is being taken against him. Any government official involved? None involved. सरकारी नोकऱ्यांचो घोटाळो व्हडल्या फुडाऱ्यांच्या सहकार्याबगर जावं येता अशें तुमकां दिसता? असो एका पत्रकारान प्रस्न विचारतकच उत्तर गोंय एसपीन जाप दिवपाचे टाळे. ताजे बदला डीजीपीन जाप दिली. पळयात. You know, a lot of things are without senior or top post leaders, these things can happen because jobs issue, especially when we talk about government jobs. Is it not something, sir? What do you like to say? इन्वेस्टिगेशन जो है ये प्रिजम्पशन पे रन नहीं होता है. इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसमें जिनका भी नाम आ रहा है, जो भी फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से एक्शन लेंगे. सर, गोवा पुलिस के लिए ये जॉब स्कैम कितना चैलेंजिंग हो रहा है ढूंढना? नहीं, इसमें मैं मोटे जो इश्यूज जो आपके मन में है मैं उसके ऊपर कुछ बताना चाहूँगा. अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल डीआईजी लेवल पे और उनके ऊपर इवन आईजी और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल एसआईटी स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं हुआ. अगर कभी डिसीजन होगा तो आपको जरूर हमको गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी सानिका नागोयेकार. काणकोण श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवळा लागसर सामान दवरिल्ले खोपीक अचकीत उजो लागलो. या उज्याच्या रेवाड्यात पुराय खोप आनी सामानाचो लासून गोबर जालो. काणकोणचे फायर स्टेशन खाचीक व्हरून दवरिल्ल्यान लोकांक भोगचे पडटात त्रास. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या गावातले लोक ज्या ज्या जाग्याचेर आपल्या पद्धतीन कल्टिवेशन करतात त्यो जमनी तांकां मेळच्यो देखून वेगवेगळे कायदे आसा. स्पेशली फॉरेस्ट ऍक्ट सारको कायदो आसा. पूण जांचे कडेन जमनीच ना ते लोक दुसऱ्याच्या कोणाच्या तरी भाटां बेसान काम करता. आणि खास करून आयज श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या देवालया कडेन आशिल्ले काजू कांय रेंटा प्रमाणे घेवन एकटो तातूंतले सगळे कल्टिवेशन एकठांय करून आनी ते रेंटाच्या बेजीचेर ताचे सगळे प्रोविजन करून आपले पोट भरपी रामा वेळीप. आणि ताजीच आयज काजूक जेन्ना काम करता ताच्या वेळाचेर सगळें कितें मॅनेजमेंट करप, सामान हाडप दवरप आनी हेर बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी करप, काजू आयले तेन्ना जेवण करप किंवा रेस्ट घेवपा खातीर किंवा च्या घेवपा खातीर सगळें करपा खातीर एक ताणें ल्हानशें घर टायप एक खोपटी बांदिल्ली. आनी ही खोपटी तांची काल उजो लागलो आनी ती पूर्णपणे लासून गेली. सध्या हो उजो कोणे लायलो आनी कित्याक लायलो हो प्रश्न मातसो तितलो सामको गंभीररित्या गुपीतच आसा. पूण हांगासर कांयच लायट ना किंवा खंयचीच पद्दतीचे उजोय पेटयल्लो नाशिल्लो. ताका लागून अशें खंयचेच एमर्जन्सी तत्वाचें खंयचेच कारण हांगासर आसूं शकना म्हणून काणकोणच्या पुलिसांनी ह्या गजाली गंभीरतायेन लक्ष दिवचें. त्याच बरोबर दुसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना हांगासर हाका उजो लागलो त्या वेळाचेर हांगासर जेंका कोणा हो उजो दिसलो तांच्यांनी इमिजिएटली फायर स्टेशनाक फोन केलो. पूण दुर्दैव अशें की काणकोण साकून अवघे 4 ते 5 किलोमीटर डिस्टन्साचेर आशिल्ल्या ह्या जाग्यार पावता पर्यंत फायर स्टेशनाक जवळ जवळ 1 वरा परसय चड टायम लागलो. कारण इतल्या खातीर जे आमचे बाजारान आशिल्लें फायर स्टेशन चापोली हांगासर एका खाची व्हरून उडयला आनी थंयसरल्यान ते मेन रस्त्यार येता आनी मागीर थंयसरल्यान मुख्य बाजारांतल्यान ते वाट काडीत येता म्हळ्यार इतलो टायम लागता. ही सध्या परिस्थिती गंभीररित्या आसा. आनी फायराचो विशय आज पर्यंत काणकोणकारांनी कितल्याशाच जाणांनी उलयल्लो पूण कोणीच कानी मनी धरनाशिल्ले. आनी आयज हाचें एक प्रॅक्टिकल ज्वलंत उदाहरण हांगासर लोकां मुखार दिश्टी पडलें. सध्या हे इतले हे जाल्ल्यान अंदाजे कितले सुमार नुकसाण जातलें? अंदाजे 80,000 बी लॉस जातले. ओके. सामके तुगे कितें कितें वस्तू आसलेले बी इम्पॉर्टंट? 12 बॅरेल आसली, 20 कॅन आसली, त्या भायर ती बकेट आसली, बादल्यो हे ते 2 कटर आसली. हे सगळें जोडून खावप जालें. आता हे कोणा जाग्यार आसा? हे श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानात. हा 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 हा. आणि हे कितें सराउंडिंग कितें आसा आनी कित्या लागून एक बांदली खोप? ही ते सामान दवरपा म्हणून बांदले आसले आनी तितून ते सामान दवरलें घराडे व्हरोन हाडपा पडटा म्हणून काजूक लागून. हे काजू कितें कशें कितें तुमी करता? हय. कोणाले कितें? देवाले.
तुम्ही आम्ही पाहुणे हाडटा. आणि अंदाजे या खोपीचो वापर कितलो टाइम म्हळ्यार जाता वर्सभर? वर्सभर म्हळ्यार आमच्या घराने व्हरपा हाडपा जाता म्हणून हांगा दवरले सामान. पूण हांगा तुमी सदां यो वच करताले? सदां न्ही, एक 5-6 दिसांनी येता. कोण हें करना जालें न्हू, पॅक आसले ती लॉक मारले आसले तेका. आणि हांगा ताटां बिटां सगळें जेवणाचे बी ते गेले ते हेका तशें दवरताले स्टॉक करून. सध्या आतां न्ही हातूंत तुगे कितें कितें वस्तू गेले आनी आतां समज ते परत हाडपाक जाय न्ही तुका आनी परत जर जाग्यार पडपाक जाल्यार अंदाजे कितलो सुमार खर्च येतलो? सादारण 80,000 सुमार येतलो. मग कितें कितें हाडूंक पडटलें तर तुका? बेरेलां, मागीर कॅनां, मागीर बॉकेटां, बादल्यो, मागीर ते रांदपाचें कितें सामान जालां, मागीर कटरां 2. कसली कटरां ती? कटरां ग्रास कटींग ती कितली गेली? ती 2 गेली. आमी थोड्यांच्यानी गेल्लो घर वचपा म्हणून रामा फोन केला आनी रामा सांगलें अरे अशें अशें जाला म्हणून. पूण तो घर पावचो आसलो म्हणून घर वचून येता म्हळ्यार आमी हांगा पावले ती खोपी कडेन पळयल्यार कंप्लीट खोप तेगे जळोन गेल्ली. आनी जे काजू एकठांय करपाचें सामान आसलें, बेरेल आसलें, 1-2 कट्यार आसलें, ही सगळीं कॅनां, फोग एकठांय करपाचे तेगे बॅकेटां सगळी बादल्यो बिदल्यो सगळी जळोन खाक जाल्यो, सगळ्यो गेल्यो. आनीक तेन्ना आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी पुलीस स्टेशनार बी केलो. जाल्यार पुलीस 1 वरान सुमार पुलीस पावले आनीक पुलिसां फाटल्यान लेट फायर ब्रिगेड पावली. म्हाका दिसता फायर ब्रिगेड लेट जावपाक ही काणकोण पुलीस स्टेशन आसली ती चापोली व्हरून पावयला. थंयच्यान येवपाक तांकां लेट जालो अशें दिसता म्हाका. तेजो म्हळ्यार हें सगळें काबार कांयच उरना हांगा. हें आतां हें सिच्युएशन तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटा सगळें काबार जाल्लें तें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार सांगता शेतात देवात, दोतोर सांगता शेतात पाय घाली नाकात. काबार जातले. नेमके कितें करप? दोतोराचे आयकप काय सरकाराचे? शेतात देवल्यार हात पाय साबूत उरतले अशी स्थिती निर्माण करप सरकाराची जबाबदारी न्हय. सावजुजेदी आर्यलाच्या शेतकारांक नेमके तेच सांगपाचे आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते सांजुजे एरियल ह्या गांवां आसात आनी सांजुजे एरियल हांगा जे शेतकार शेत रोयतात आज तांकां उपाशी रावपाची पाळी येयले कडेन आसा. आनी येवपाक कित्याक म्हळ्यार तेंचे ह्या उदकान जे खंयच तरी थंय सांजुजे एरियल जी इंडस्ट्री आसा हेजें उदक जें आसा हें पाडे उदक हांगा सोडले कारणान हांगा ह्या फार्मर्सांक शेत रोवपाक खूब त्रास जाले कडेन आसा. शेत पिड्ड्यार जाता त्याच बरोबर तेंचे हात पांय आसात हे फुट्टात आनी तांकां खंय तरी लास्ट दोतोरालो साथ घेवपा पडटा. पूण दोतोर सांगता की तुमी उदकाक बी पांय दिनाका म्हणून. जर शेतकारांक जर शेतां वचपाक मेळना जाल्यार हो फायदो कसलो? हे शेतकार आपल्याले कश्ट करून शेत रोयतात पूण हे जे फॅक्टरीवाले आसा सांजुजे एरियल जी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा हितूंतले काही फॅक्टरी आसात हे पाडे उदक जें आसा हें हितून सोडटात आनी तेणी हें पोल्यूट केले कडेन आसा. आनी म्हणूनच ह्या शेतकारांक तांकां शेत रोवपाक मेळना. म्हणजे हांगा तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन खंय तरी उदका वाट करून दिवन तें उदक जें आसा हें दुसरी जाय सोडून आमकां उदक हें बरें दिवचें ताकी आमी शेत बरे भशेन करचें म्हणून. एक वटेन सरकार म्हणटा की शेत रोयात, शेत रोया म्हणपाक तोंडांतल्यान म्हणपाक इजी पूण ते फुलफील करपाक शेतकार जाणात. तुमी AC ऑफिसां बसोन व्हडल्यो व्हडल्यो ऑर्डर सोडली म्हणून हे काम जायना. जर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक दिसता खरें शेतकाराक त्रास जाता आनी शेत रोवचें म्हणलें जाल्यार तेणी त्या जाग्यार येवन पळोवचें आनीक थंय कितें हाल जाल्यात कितें त्रास जाता उदक खंयच्यान येता ह्या पाड्या उदकान शेत रोवपाचें. हे शेतकार आपल्याले दीस आनी रातभर शेतांत उरतात पूण हांगा ऑथॉरिटी म्हण ती पडोन गेली ना आनी ऑथॉरिटी पडना कारणान हे जे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसात हे अशें करून बारीक मनशाक त्रास करतात. आज तेणी मागले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन हेजेर इन्क्वायरी जावची आनी ह्या उदकाचो बंदोबस्त करचो म्हण तेणी मागले कडेन आसा. उदक त्या थारोन उरता शेत रोवपाक मेळना परत पांय बी असा प्रॉब्लेम जाता. हय हात हसताय पांय हसताय मागीर तुगेले पांय मातशे प्रॉब्लेम जाता सगळें फुट्टा आंग फुट्टा आंग दुखता दोतोरा दाखयचें पडटा. मागीर दोतोर म्हणटा ते उदका एब्सिशन जाता वचनाक म्हणटा कितें करपाचें. मागीर आतां तुमी शेत रोयता ते शेत रोयता हात करून रोयला हय पूण ते हेजे फुडें मागीर मुखार आनी मुखार वचपा जाय न्हू. थोडे रोयला थोडे उरला ते पाड जाला ते आतां ते परत उमटपाक सगळें गलीज जाता. कितें करपाचें तें तुमी मातशें विचारून पळयात.
तशें न्हू हे उदक कसलें हे उदक पयलें तें नुस्तें येतालें आतां तें नाल फॅक्टरी आहा नाल फॅक्टरी उदक मरे ते नाल हें जातकीर तें उदक सोडटाय पावसाचें आनी तें सगळें तेल जाता तेला प्रश्न जाता ही सांजुजे एरियल फॅक्टरींतल्यान येता फॅक्टरींतल्यान म्हणजे फाटल्यान आमच्या फाटल्यानसून तें उदक शेतांत आतां तुमकां शेत रोवपाक सुद्दां त्रास जाता आनी सगळे वाटेन असो त्रास आनी लोक पसून आतां वास येता म्हणून बॉम्ब मारता लोक वयताना येताना म्हण तुमकां आतां शेत रोवपाक मेळपाक कुस्तार जाता प्रॉब्लेम आहा कित्याक ह्या उदकान पिड्ड्यार जाता शेत पिड्यार जाता आतां तें मातशें होळी माल दिल्लो ती होळी माल ती मातशें बांदून अशी घेवपाचे मातशें उपाय करपा तेका गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयच्या दिवजांक पयली बोरी नवदुर्गेच्या मंदिरात सुरवात जाता. उपरांत गोंयभर दिवजां पेट्टात. हांगा 2500 परस चड दिवजां पेट्टात. गोंयची पयली जात्रा म्हळ्यार टोक्यांची जात्रा म्हण फामाद आसा. पार्टिसिपेट जातात आमी 2 दीस उपास सोडटा आनी आमकां सामकें सौभाग्य आमचें करपाक सगळें नवें ट्रेडिशन न्यू ट्रेडिशन ओल्ड ट्रेडिशन सगळें शिकता आमी म्हणून आमकां भरपूर करूंक मेळ्ळा पुरो आनी आमची नेक्स्ट जनरेशन सुद्दां हे कल्चर कळ्ळा पुरो जाऊ दे आनी आतां भले कॉन्फिडन्स कार्तिक पौर्णिमेची जत्रा 3 दिवस चालते पुरी मंदिरामध्ये. पहिल्या दिवशी आवाळी भोजन, कृष्णपूजन, पालखी होऊन ताला होते आणि त्या दिवशी समाप्ती होते. दुसऱ्या दिवशी धार्मिक विधी, त्याच्यानंतर नौका विहार, रात्री आल्यानंतर आरती, पालखी झाल्यानंतर समाप्ती होते. तिसऱ्या दिवशी म्हणजे आज कार्तिक पौर्णिमेचा दिवस सकाळी अभिषेक धार्मिक विधी झाल्यानंतर अवसर येतो नारायणी ओळखण्याकडे जातो. नारायणीची भेट घेऊन परत प्रकारात येतो. लोकांना पाऊस प्रसाद झाल्यानंतर दिवस म्हणजे दीपोत्सव साजरा केला जातो. गोंयच्या सगळ्यात पयली जात्रेचो मान जो आमच्या नवदुर्गे देवी आसा आनी ही जात्रा जी आसा ती आवळी भोजन म्हणून आमची गणेश जाता. त्यानंतर कृषी पूजन कृषी लग्न करतात, तशी विवाह करतात आनी तेच मागीर लोकांक दनपारचें महाप्रसाद आसता. आवळीची झाडां मुळां बसून जें जेवण जाल्लें जेवयल्लें आसता तें बरें सात्वीक आनी बरें जेवण आसता आनी तातूंत भितर आयुर्वेदीक सगळें म्हणजे तसलें बरें आवळ्या झाडां मुळां बसून जेवतकीर ताका लोकांचा बरो परिणाम आसता. आज आमी नवदुर्गे देवळा कडेन आसा आनी ही जी जात्रा जाता ती गोंयांत सगळ्यांत पयली जात्रा. ही पळयेचो नवदुर्गेक मान आसा आनी ही 3 दीस जाले आतां जात्रा सुरू जाल्या. पयर आवळी भोजनां सुरू जाली. काल राती नौका विहार म्हणजे सांगोड जालो आनी आज सकाळ फुडें अवसर काडून भयण जी आसा नवदुर्गा ती नारायणदेवाक मेळपाक सकयल वता आनी थंयच्यान हांगा मागीर दिवज पेट्टा आनी सकाळी दिवज पेटलेले आसा आनी आतां दिवज जाले नंतर मागीर आतां 2:30 सुमारे जत्रोत्सवाची सांगता जाता. ही अशी एकूच देवी की एक वार्षिक 2 जात्रा जाता. एक आतां कार्तिक पुनव आनी दुसरी आमची रामनवमीक जात्रा जाता. सांजेची पेट्टाक तेचे पयलीं टोको सकाळी 5 वरांचेर 6 वरांचेर 7 वरांचेर पावतालो आनी दिवजांची सामकी धालो जाताली. अशी की सकाळ धांवणेचे पडटा रातचे लोक हांगा रावताले, रातचे रातभर रावताले आनी आतां लोक टोको सुशेगाद येतात. दिवज जागेचेर एक टोको पावतलो तेन्ना दिवज वेवस्थीत पेट्टली. टोको खंयच्यान स्टार्ट जाता? टोको पुरुचेरी देवूळ गावण्या थंयच्यान सकाळ रातभर टोक्या जात्रा थंय जाता आनी थंयच्यान भार येतात आनी भार येयल्या नंतर टोक्याची हांगा जात्रा सुरू जाता. थंयच्यान तो नागेश पर्यंत येता. गांवांतल्यान तोरण जो आसता हे आमी वार्षिक हांगा बांदतात
श्री पूर्वाचार्य देवाचा इतिहास खूप मोठा आहे. त्याची आख्यायिका आणि वास्तविकतेची सांगड घालून बोलायची आहे की शब्दही अपुरे पडतील एवढी भावना आणि एवढी श्रद्धा त्याच्यावर आहे. पूर्वाचार्य देव काशी खंडावर गोव्याच्या बाजूला गडीमध्ये आहे. एकाला वाटेल ते अनेक ठिकाणी थांबले थोडा विरंगुळाच्या काही क्षणांसाठी त्यांनी थोडं पण ज्या ज्या स्थानावर त्यांनी आपलं स्थान तिथं तिथं त्यांचं एक पवित्र असं स्थान तिथं निर्माण झालं. पण शेवटी सुटकेचा विश्वास त्या बांगडा ग्रामविश्वाला त्यामुळे तो विश्वास हा श्वास म्हणून ध्यास बनलेला आहे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गावकार आणि मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विदिशा मध्य प्रदेशात जाल्ले 68वे शालेय राष्ट्रीय टायक्वांडो वास्तादपण सर्तीत गोंयच्या समृद्धी पाटीलान भांगरा पदक जिखले. गोंय टायक्वांडो पंगड 8 ते 12 नोव्हेंबर मजगती विदिशा मध्य प्रदेशांत 68व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा खातीर वट्ट 32 खेळगड्यांचे प्रतिनिधित्व केल्ले. हे सर्तीन समृद्धी पाटीलान भांगरा पदक जिखले. डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स अरविंद खुटकारान तिचे अभिनंदन केले. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गावकार आणि मनीषा जाधव. या सप्तकाच्या शेवटाक परत सुके हवामान आणि नितळ मळबाची शक्यताय आसा. या सप्तकाचे सुरवेक दर्यादेगेर पावस हाडपी चक्रीवादळाचो वावर उणो जाला आणि आता कोमोरीन सावन नैऋत्य बंगालाच्या उपसागरा मेरेन पातळिल्लो ट्रफ म्हूण पळयतात. येता त्या दिसांनी तापमानात थोडी वाड जावं येता तशेंच आर्द्रताय वाडटली. दिसाची सुरवात धुक्यान जावं येता जी कांय वाठारांनी दाट जावंक शकता. आयतारा चढावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाचो अदमास आसा, पूण चड आर्द्रता आशिल्ल्यान खरें तापमान 40 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. सांज वेळा मेरेन नितळ मळबाक लागून हवामान थोडे थंड उरतले. तापमान 23 डिग्रीचेर पावूं येता. सुखद थंडाय पातळपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 दीस हवामान सुके. मुखेलपणान सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब. आयतारा फांतोडेर आणि राती धुके. आयतारचे तापमान 34 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.